तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. आयज आमचो देव तुमकां सगल्यांक पळोवन खूब संतोशता आनी खुशालकायेन आमी मिसांत पावती बरी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. गोराब्याचो आनी मोगाचो ओरोंब खुद देव आपल्या जिविताची वांटणी करून दादल्या आनी बायलेक रोचता. ताचो एकवट तीर सांबाळटा आनी फुडें जिविताचे वाटेक असलोच गोराबो एक वाट. बागियोन फ्रांसीस शावियाराच्या भावार्थाची बुन्याद ताच्या गोराब्यांत आसा. आमचे गोराबे मजबूत करूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. हे मोगाचे दारजोणे वळखूंक आनी वेव्हारांत घालूंक ही मेसाची भेट आमकां एक आव्हान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बागियोन फ्रांसीस शावेराचे बुनियाद जाली मोगाचे आनी भावार्थाचे गोराबो. आमचे गोराबे उदीक मोगाचे आनी भावार्थाचे करूंक आमकां कृपा आनी आदार दी म्हणून मागुया. जायते फावटी ते मोगाचेर दवरलेल्यान जायते फावटी भावार्थ नासलेल्या भाशेन आमी जियेल्यान ह्या खातीर आमच्यो चुकी आमची पातकां वळखून देवा लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी आनी सोड पविरा देवा आनी तुमकां देवा पळयलो सगळो बुन्याद मनान चिंतून भावान चल वायट धरून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध. हे पासत बागियोन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमचे सगळे सदा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवीदा देव आमची खापलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय त्या आत्मीक वखद उदीक आमकां लाभच्याक खोदखोदीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनान हांव हें पळयतालों. अंतरोला वेली चारूय वारी
व्हडल्या सोमदिराक आलोयताली. त्या सोमदिरांतली 4 व्हडली आनी जिनसां बासांची जनावरां भायर सरली. पयले शिवा भाशेन दिसताले, पूण ताका गिधाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारले आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वांशेला परी एक भूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाठीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बोलीश. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापरी धवें. ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आखत्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. वजारांचे वजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक नियाय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. ते शिंग सांगताले त्यो बळायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यान उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या परसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवटचेचे केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक सगळीं नव्यान म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेश्वराक वाखाणात. प्रितुमे वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेश्वराक वाखाणात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेश्वराक वाखाणात. समुद्रानो आनी जोरीनो
सर्वेश्वराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात शासनाच्या शासनाक दोरयांतल्या मोंदातीनो आनी उदकान शियेतोल्यानो सर्वेश्वराक वाखाणात ओंतराळा वेल्या सुकण्यानो सर्वेश्वराक वाखाणात रानवट आनी गोरवाशी मोंदातीनो सर्वेश्वराक वाखाणात जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात शासनाच्या शासनाक उद्गाराक उबे रावूया. जेजून आपल्या सिसांक एक ओपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पडयात तांकां कोंबऱ्यो हुंटात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतोच देवाचें रायज लागीं पावला म्हूण जाणून जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां हें सगळें घडल्या बगर ही सोंसत अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितून सोरतली पूण म्हजीं उतरां सोरची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भोगां भडिनो आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस सेवेरा